संकोष्टानी सोता तुका हुस्क्या कोतीन सोता तुका कुशालपणान सोता तुका सगळे खोडेन सोता तुका दिसा फांतोडू देताना काळसांतले हे उदका सोडटा आयच्या दिसाचे सोरपुसोत तुका दोन्या ते भेटोयता संकोष्टानी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका कुशालपणान सोदता तुका सगळे खोडेन सोदता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय देव. आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एल्विरा द सिल्वा हिच्या ओतमे पासत देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात सॅमसन फेर्नांडीस, फ्रँकी डी सिल्वा, आग्नेलो फेर्नांडीस. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटेंत मागुया. आमची सगळीं मागणी देवा मुखार दवरुया. जांचे पासत आमी मागता ह्या दिसांनी जीं कोण बरीं नात तांचे सगळ्यां पासत मागुया. जीं कोण कोवीड पिडेन सांपडलेलीं आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांची सेवा करतात त्यो दोतोर, नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स, वॉलंटियर्स तांचे पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. जे निर्णय ते घेतात ते आपणाच्या फायद्याचे न्हय वो इलेक्शनाचेर मन दवरून न्हय पूण लोकांच्या बरेपणाक हे निर्णय घेवंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. ताच्या भाव भयणीनो, आब्रामाचो उलो हो आब्रामांक देवान आपयलो ताचे आपोवणे करीत भाशेन मनशा कुळाक सोडवण दिवचें काम सुरू करचे पासत आनी ताचो भावार्थाचो जबाब आमकां एक उत्तेजन. आयज ही मिसाची भेट भेटयता आसतना देवाक दिन वाचुया. आमकां हे भावार्थान देवान आपयल्यान तर आमचो जबाब देवाक आब्रामा भाशेन भावार्थाचो जबाब जावंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. जायते फावटी घडी हो भावार्थाचो जबाब दिवंक आमी चुकल्या. जायते फावटी घडी देवाचो उलो आयकूंक आमी चुकल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागेन सदन संवर मरेन सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवू. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजो देस, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घर दार सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसांत वच.
हांव तुजे तावन एक व्हड पोरसा उपसयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमेवेली सोगली कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताचे बराबर गेलो. अब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 65 वर्सां आसलीं. अब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपल्या बाचयाक आनी हारानांत सोगली गिरेस्तकाय आनी पोरसां जमयलोली तितली घेवन कानाचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शिकेमच्या पवित्र जाग्यार पर्यान मुणगे मोरेच्या शिंदूर रुखा पर्यान ती भोंवली. त्या काळार त्या गांवांत काणांकार लोक रावतालो. अब्रामाक दिश्टी पडून सर्वेस्परान म्हणलें, हो देस हांव तुजे संस्थीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलोलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक अब्रामान एक वेदी बांदली. थंय तावन बेतेलचे उदेंतीक आसलोले दोंगरी तालुके पर्यान तो गेलो आनी थंय ताणें आपलो तोंबू ताणलो. ह्या तोंबूचे ओस्तोमतेक बेतेल आसलो आनी उदेंतीक आई. थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो. थंय तावन प्रवास करीत करीत अब्राम नेगेब पर्यान पावलो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पोर नदर घालता. सगळे मनशा कुळ ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळच्या काळार दाणो दितलो. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो आनी तुमी जोगशात त्या मापान तो तुमकां परत जोगतलो तुज्या भावाच्या दोळ्यान आसा तें कुस्कूट तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना तुज्या दोळ्यान एक पाटी आसतना तुज्या भावाक तूं कसो म्हणटाय राव तुज्या दोळ्यांतलें कुस्कूट म्हाका काडून दी दोंग्या तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता तुज्या भाव भयणीनो सगळीं आमी यात्रेकारां आनी आमची यात्रा करीत भाशेन ह्या सोडवणेच्या मार्गार चलपाची यात्रा आनी ही यात्रेची गरज पडली कित्याक मनशाच्या पातकाक लागून जेन्ना देवान मनशाक रचलेलो आनी आपली आज्ञा दिल्ली देवान जेन्ना मनशाची आज्ञा मोडली आनी पातकान पडलो तेन्ना देवाच्या एकवटांतलो भायर पडलो आनी तेन्ना तावन सुरू जाता मनशाची ही यात्रा सोडवणेची यात्रा जी देवाची भासावणी जाल्ली हांव ह्या मनशाक काबार करचो ना पूण हे मनीस जातीक हांव सोडयतलो आनी सोडवणदार धाडपाची आनी सोडवणदारा वरवीं आमकां सोडवण दिवपाची यात्रा सुरू करता आसतना आमकां मेळटा अब्राहम एक पोरजा कशी देव मनशाक वाटायता मनशां कशी आमी एक एकटो आसा वी आर इंडिविज्युअल्स पूण आमची सोडवण देव एक एकलो मनीस कसो करपाक न्हय पूण एक पोरजा करून आमची सोडवण करपाक वेंचून काडटा देवाची येवजण ती देवान तशें कित्याक केलां हाचेर आनी केन्नाय आमी उलोवपाक जाता पूण जरी तर पोरजा देवान तयार केल्या जाल्यार सुरवात अब्रामाक वरवीं जाली आनी सुरवात करता आसतना देव ताका आपयता भायर सर तुजो घोराबो तुज्या बापायचें घर तुजी जमीन तुजो देस सोड आनी हांव दाखयतां त्या देसान वच सोडवणेची वाट तयार करता आसतना आपलें म्हणपा सारकें अब्रामा लागीं आनी कांयच उरोंक ना ते भाशेन देवानी सुरवात केली म्हणटच देव जेन्ना आमकां सोडवण दिता तेन्ना आपणाचेर पात येवन रावूंक आमकां आपयता आनी जो कोण देवाचेर पात येता आनी आपलो जाबाब देवाक दिता ताका आशिर्वाद जो आयच्या पयल्या वाचपान सुरवातेकूच आमी आयकलो देवाची भासावणी तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो म्हणटच पोरजा घडोवन येता एक मनीस अब्राम आनी ताचो घोराबो देवान वेंचून काडलो आनी ताचे वरवीं ही आख्खी पोरजा घडोवन येता आनी ही पोरजा घडोवन येता आसतना जी कोण ताचे बरोबर येतात तांकां सगल्यांक आशिर्वाद आनी जे कोण ताचेर शिराप घालतले तांचेर देव म्हणटा हांवूय शिराप घालतलो जाल्यार आयच्या दिसा भाव भयणीनो आमी आमची यात्रा पळयत जाल्यार खंय पावल्या काय आमी आयज आमी सोडवणेची वाट आमची खंय पावलेली आसा आयज घडये वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो आमकां दिश्टी पडटात जे आमचेर आयिल्लें आसा तातूंत आमी म्हणटा आमी परतून गुलामपणान पडल्या आमकां परतून ह्या गुलामपणांतली सुटका जाय गुलामपण आमचें खासगी जिविताचें आमी घडये वेगवेगळे तरेच्या विसांक सांपडलेले आसा आमी घडये आमचीच सेल्फिशनस जे आसा ताका सांपडलेली आसा आमची आशा आसा ताका सांपडलेली आसा आनी ह्या खासगी वायटांतल्यान तावन हे खासगी वायट सगल्याक समाजाकूय पावलां तें समाजीक जाल्लें आसा आख्ख्या आमच्या ह्या समुदायाक तें लागलेलें आसा तातूंतली आमकां सोडोवंक जाय आनी तें सोडयता आसतना दुबाव वेरेत जें कितें वायट आसा एक एकल्याच्या जिवितान आसा तें काडूंकूच जाय आनी हे भाशेन हें समाजांतलें वायट आसा तें आमी वाटोवंक जाय
अशें करता आसतना जेजू आमचे लागीं आयज उलयता ह्या शुभ वर्तमानान. आनी जेजून जें कितें सांगलां, आयची ही वोड तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडूंक तुका नितोळ दिसतलें. जायते फावटी भाव भयणीनो आमकां दिसून येता वायटाचेर कोणूय झूज मारूंक मुखार सरलो, जावं एक पंगड कसो वो एकलो कसो, तेन्ना जे कोण डिफेंड करतात आपणाकूच, ते पयलीं दुसरो जो कोण आपणाक करेक्ट करता, दुसरो जो आपणाक निटायेर घालूंक सोदता, ताचें वायट कितें आसा तें सोदूंक लागता. देखीक घेवंक जाता आमच्या पॉलिटिकल मोडार. आतांच्या सरकाराक जरी तर सांगलें तूं हें कोत्ता तें वायट, जाल्यार आतांचो सरकार रोखडोच म्हणटा तो पयलीं सरकार जो आसलो तेणी केल्लें. आनी ह्याच मुद्द्याचेर जायत्यो वस्तू तश्योच उरल्यात. आदल्या सरकारान तें केल्लें देखून आतां तें चालूच उरचें. शुभ वर्तमानान नदर मारीत जाल्यार तशें ना. जरूय जेजून म्हणलां तुज्या दोळ्यांतली पयली काड. तुज्या दोळ्यान पाटी आसतना तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट तुका कशें दिसतलें? तेन्ना जेजून म्हणूंक ना ताचें कुस्कूट काडी नाका. जेजून म्हणलां पयली तुजी पाटी काड, मागीर तुका तें कुस्कूट काडूंक दिसती पडटलें. म्हणजे तें कुस्कूट काडपाकूच जाय. पूण आयज घुडे आमकां दिसती पडटा ती फकत कुस्कुटांच न्हू, पाटयोच आसात सगल्यांच्या दोळ्यान. जाल्यार त्यो काडटल्यो जाल्यार प्रोसेस जो आमकां सांगला, पद्दत जी आमकां जेजून सांगल्या, पयलो जण एकलो आमी निवळ जावंक जाय. जण एकलो आमी पयलीं निटायेर येवंक जाय. आनी हो आमचो भावार्थ. आमचो भावार्थ आमकां शिकयता आमी आमकांच पयलीं निटायेर घालूंक, आमचें जिवीत बदलूंक, आमची नवसरणी करूंक. देखून जण एकलो पयली सुवातेर आमी आमचेरूच नदर मारुया. जरी तर आमच्या जिवितान असलें कितेंय वायट आसा, खंयच्याय मोडार जावं आमच्या जिविताच्या, जावं आमच्या खासगी जिविताच्या मोडार, जावं समाजीक मोडार, जावं पॉलिटिकल मोडार, वो खंयचेंय मोड घे आमच्या जिविताचें. वायट आसा तुज्या जिवितान तें काडून उडय. वायट आसा तुज्या गोराब्यान तें काडून उडय. चुकीचें आसा तुजी पाटी जी आसा तातूंत तें काडून उडय. आनी तितल्यान काबार जायना. दुसरो बागूय गरजेचो. जो दुसरो आसा ताकाय आदार दी. ताच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडूंक, वो दुसरो गोराबो आसा ताका आदार दी. दुसरी पाटी आसा ताका आदार दी. दुसरो गांव आसा ताका आदार दी. पूण हें वायट आसा तें काडून उडय. तेन्ना आमची यात्रा जी सुरू जाल्ली आसा ती सारके वाटेन वेतली. तर भाव भयणीनो, आयज ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. आमी जण एकल्यान भावार्थान मुखार सरूंक, देवाचेर पातयेवन रावूंक अब्रामा सारके. आमचे लागीं कितें आसा तें घेवन आमी मुखार वचूंक. म्हणजे आमचे गूण आसात, आमकां समजिकाय आसा, वो आमचे लागीं कितेंय बरें करूंक जाता, असली आमची क्षमता आसा आमचे भितर, ती घेवन मुखार सरुया. फाटीच रावली जाल्यार, सदांच भिवून रावली जाल्यार आमचो बदल जावचो ना, आमकां सोडवण मेळची ना. तर हेंच ह्या आल्ताराचेर आयज आमी हाडुया. जेजू आपणाचें मांस आनी रगत आमकां ह्या आल्तारार नव्यान करून दिता. उंडो आनी सोरो बदलता. तेच भाशेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत, भोव करून आमचें चुकीचें जिवीत आसा तें बदलूंक ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या बराबर आमी उबारुया. आनी ताची बदलणी जावन बरें जिवीत घेवन हो संवसार बदलूंक, आमचें राज बदलूंक, आमचो गांव बदलूंक, आमचो घोराबो बदलूंक आमी मुखार सरुया. तुझ्या पोवितोळ्या मुखार बापा एकूच उंडो दवर. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो, उंड्या भितर लिपतात कोण्यो, तोशी जेजू सोवे सोगळी. किरकोळपातकी भुरगी तुजी, गोवाच्यो कोण्यो आमी, उदकाचे तेंबे
म्हज्या भाव भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान स्वर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा बाग्योंत लुईसा वरवीं आमकांय कुरपेच्या नितोळ निर्मळ शेल्यान नेटोवन ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक फावो कर आनी त्या सुबा देण्यांनी भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुईस गोंजागा तुज्या भक्ताच्या मनाक की परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जोय. उंचरगी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. सोडवणेचे वाटेर आमी चलता आसतना
बागेंत लुईस गोंजागा सारके आमकां बागेंत आसात जे भोव करून तरणाट्यांक भुरग्यांक एक प्रेरणा दितात, एक नवी वाट दाखयतात, निर्मळपणाची वाट, बरेपणाची वाट. हीच वाट आमी जण एकल्यान धरूंक आमकां करपा मागुया आनी सगळीं बाराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू सोमेस्तांचो ताचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरें सांगता म्हाका पावलें. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरें सांगता म्हाका पावलें. सर्गींचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. मनशांनी केलो देवदूतांचो उंडो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, देवदूतांच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केली. बागेंत लुईसाची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नितेकाळी दिनवासूंक आमकां करपा दी आनी आमच्या पातकी सैमाच्या
आनी संवसारी वंडावण्या मदीं निर्मळपणाचें मोल ओळखूंक आनी ह्या परी पवित्र जेवणाचे घोटायेन निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार आयकल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या हुंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकांत आनी बाबातान सदांच कोरी क्रिस्ता जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दोनिया. एकामेकांत आनी बाबातान सदांच कोरी क्रिस्ता जावच्या. सासणाच्या